सर्क्युलर काढला ते 15 तारखेपर्यंत मेच 15 तारखेपासून काम करपा जाय ताजे उपरांत करपा जायना म्हणून एक गोष्ट लक्षात आमी धरपाक जाय हे सर्क्युलर जे आसा ते सब्जेक्ट टू द पावस केन्ना पडटलो त्या दृष्टिकोनांतल्यान आसा. आता आमकां एक अंदाज आसा आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा निदान हे डांबर घाल्या नंतर 15 दीस तरी आमकां जर मेळ्ळे जाल्यार म्हाका दिसता खूब जातले आनी मंगेशाचो आशिर्वाद आसा. आज पासून जर आमचो नॉर्मली जो पावस जो आसा तो जून 5 ते जून 6 तारखेक सुरू जाता आनी म्हाका दिसता आमचे 15 दीस आमकां मेळटले आनी कोणीन आमकां कांय सांगपाची गरज ना. हो जेन्ना पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आयलो हेणे पावसां सुद्दां डांबर घातलें म्हजे कडेन रिकॉर्ड आहा म्हजे कडेन. जुनान सुद्दां हेणी डांबर घातलें आनी तेजे स्वताच्या मतदारसंघान घातिल्लें आनी खंयचे महालक्ष्मी टू गावणे जो रस्तो गेला कर्नाळी थंय डांबर तेणे घातिल्लें हेवूय आमकां खबर आहा. तेका सध्या तो मछली विना पानी पानी विना मछली म्हणटा पळय न्ही तशे तरेची परिस्थिती थंय जाल्ली आसा. सत्ते शिवाय हो मनीस रावपाक शकना आनी म्हणूनच हो तडफडपाक लागिल्लो आसा कामां जाता ती पळोवन आनी म्हणूनच हो आज वेगळे ते आरोप करता. मनीस आपूण जर क्लीन जर आशिल्लो जाल्यार हे सगळें आमी एक्सेप्ट करपाक शकताले. एका खरें म्हळ्यार त्याचे कार्यकर्तीन पावसाकूच हो घालतालो कारण ताका खबर आहा 2 वर्सांनी परत डांबर घालपाचें. तशें आमी केन्ना केलें ना. हो तुमच्या फाटल्यान रस्तो जो आसा पळय न्ही तो 3 वर्सां पयलो हांव निवडून येतनाच एक 3-4 म्हयन्यांनी हांवें हें काम कंप्लीट केल्लें आशिल्लें मंगेशीचो सगळो. आज रस्तो बरो आहा वेवस्थीत आसा कांय ते इश्यू ना. पूण एक लक्षात करपाक जाय हेणीन फक्त पर्सेंटेज कितली मेळटली कमिशन कितलें मेळटलें ह्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रयत्न केल्लो आसा आनी सध्या म्हळ्यार ताका हांव किक ऑफ करता. म्हजेर ताका उलोवपाक कसलोच अधिकार ना हेंवूय सांगता. आनी दुसरी गोश्ट तो पार कितें जातलें तें तो सध्या पळयता. कारण एक उदाहरण तुका सांगपाचें म्हळ्यार म्हाका दिसता काल आमची फर्मागुडी वयली पीएस कॉलेज आहा आनी ते पीएस कॉलेज ही अर्दी जी आसा पळय न्ही ती म्हाज्या मतदारसंघान प्रियो मतदारसंघान 90% प्रियो मतदारसंघान ती येता. आनी त्या संदर्भात हांवें तो कारण भुरगीं खंयची भुरग्यांक कोणा खातीर आमी हें करता कॉलेज जरी प्रायव्हेट जर आसली जाल्यार भुरगीं खंयची भायलीं भुरगीं सगळीं ती कॉलेजीत वता. उलट जाल्यार त्या अशे तरेच्या इन्स्टिट्युशनाक आमी आधार करप हें खूब महत्वाचें आसा. कारण सरकारा कडेन इतले कॉलेज ना तरी आसतना प्रायव्हेट कॉलेजींनी आनी आज कितें आहा तो तेजो एखादो रविबाब नायक तेजो एखादो विरोधक म्हणपाक शकता म्हणून तो ते बोवाळ करता. हेका ओपन चॅलेंज आहा म्हाजी. हेणीन ते कॉमर्शियल जे बिल्डींग ज्यो आसा पळय न्ही त्या बिल्डिंगेचो जो सभोवती भाग जो आसा पळय थंय तांणी पेवर घालून दिल्ले आसात. त्या खंयच्या आधाराचेर तांणी घालून दिल्ले आसात. इज देर एनी प्रोविजन चड उलयत सगळें भायर काडटलो. काणकोण सारकेल्या एका हॉटेलाक तांणी रस्तो व्हरून दिल्लो आसा तेवूय तेजी सगळी चवकशी जावपाची गरज आसा. कितें आरोप करूं नाका कारण ती भुरग्यां आनी भुरग्यांक म्हणजे सगळे पीएस कॉलेज जे शिकल्यात आनी जे शिकतात म्हणजे तुमचेर कसो तरेचो तुमकां बरे तरेचें इन्फ्रास्ट्रक्चर ते दिवपाचो सरकार प्रयत्न करता. स्वता हांव फोंडेचो आमदार जो दिवपाचो प्रयत्न करता तेजे दोळ्यान खुपसता. म्हणजे एका बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप जालें नाका त्या भुरग्यांक बरे तरेचो रस्तो बरे तरेचो सगळे काही गोष्टी जाल्ल्यो नाका म्हणून ही सगळी उडवा उडवीची आनी कोण तरी कंप्लेंट करता हें करता. हेणीन अक्षरशः पीडब्ल्यूडी बुड्डून खाली आनी सगळ्यांक खबर आहा जगभर खबर आहा गोंयभर खबर आहा आनी त्या दृश्टिकोनान तेणीन स्वता आपलें पयलू पळोवचें आनी मागीर दुसऱ्यांचेर आरोप करचो इतलेंच ताका हांव शिटकावणी दिता. आनी ताका इतलेंय सांगता तूं जर खरो जर आशिल्लो न्ही खरें जर तूं तें 15 दिसांचो पावस 15 तारखे पयलून तें डांबर जावपाक जाय हें जावपाक जाय तें जावपाक जाय आमचे कडेन रिकॉर्ड आहा ते रिकॉर्ड पयलू चॅक कर जाल्यार रिकॉर्ड जर तुका जर हांवें जर दिवपाक जाय तेवूय सांग ताका दिता हांव. मागीर तो कितें करतलो जें उत्तर कितें आसतलें तेवूय तुमी ताका विचारात. पण कितें लोकांक दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करूं नाका. हो एक नंबर खोटारडो मनीस फटिंगांतलो फटींग मनीस. आज तो सरकाराचेर फक्त बरें काम करता आरोप करीत आसात सल्ले दिवपाचो प्रयत्न करता. ज्या वेळार तो सल्ले दिवपाक अशें सरकार आशिल्लो तेन्ना केन्ना एक दीस सल्ले दिवना मरे हेणीन लोकांक सोलून खाले. पीडब्ल्यूडीच्या नांवाचेर हेणीन कमिशन आनी बिल्डिंग बांदता जमिनी घेवन दवरलेले आसात गार्डनां डेव्हलप करता.